दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाऊ बहिणीनो थोडी पटी आम्ही थोडी हांगा येतात आनी सांगतात कालिंगी म्हूण सांगल्यार आमच्या घरांत कश्ट आहात, देंवसाराचे भारी उपाद्र आनी देंवसार आमकां भारी दोशी 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 दिता. एक येवन मागणें करतात की म्हूण कसल्यो दोशी कसले उपाद्र कोण करता उपाद्र म्हूण विचारचें आमी. आनी ती सांगतना आमकां जाप जाता आयकताना. तीं घालें म्हणटात म्हळ्यार मागणें करूंक बिलकूल जायना म्हूण. मागणें करतना मोत खंय खंय पयलींच्या परी मागणें करूंक जायना. खंत एका तराची खंत बेजाराय. सकाळीं उठ्ठानंत एका तराची खंत बेजाराय. आनी खंयच्यान हात घाल्यार लॉस लॉस लॉस, कर्स कर्स कर्स, घरा बारी मस्त कर्स. आनी एका तराचे एका तराचे कवजेनी. पिडा 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 पिडात ताका पिडा हाका पिडा हाका पिडा ताका पिडा. पिडा सूख कुल्ली म्हणना घरांत. हें घर बांदिल्ल्या उपरांत आमी आळे शेतांत तेत्ता. घर बांदून एक वर्स जावंक आयलें, आळे हांगा नवें घर आयिल्लें उपरांत अशें जाता. मागीर एका घरांत एका दिसाचें सूख म्हणलें आमकां ना. एका तराचे घरांत करंदाय. आत्ताचें जाताना आत्तां ताची करंदाय, आत्तां तांची करंदाय. ते एक दीस समाधान नासलें म्हणना. आनी भुरग्यांचें आतां बारी हट्ट, स्टब्बन, इम्पल्सीव, जायजें म्हळ्यार जायजत तशें. मागीर घरांत एका दिसाचें समाधान आमकां मेळना. ताच्या उपरांत भायर गेल्यार बारी खुशी जाता. बारी संतोश खायें रगलेनात, करंदाय ना, समाधान, उल्हास जाता. पूण घरा फाटीं येवन चंतना काम जाता. मागीर एक घरा चंतना काम लागता. भायर गेल्यार भितर येवन म्हणूत ना. मागीर घरा आयल्यार झगडें झगडें, ल्हान संगती खातीर ल्हान संगती विशय कळून झगडें झगडें झगडें. हें बरें जाताना आमकां न्हीज जावन सांगता सैतानाचे बारी उपास जाल्यार कोणें कालीं केलां. येवन एक मागणें करा फादर, एक आमचें गरबेज बंद करा. आमच्या दोशीतावन ह्या देंवसाराच्या उपाद्रातावन, देंवसाराच्या दोशीतावन निवारा म्हणटात. देखून मगच्यानो हे देंवसाराचे उपाद्र आमी कितें करचें पळया. हें देंवसाराचे उपाद्र काडूंक 7 वाटो आसात. 7 वाट्यांनी देंवसाचे उपाद्रातावन आमचें घर राखचें कशें गी म्हणून 7 वाटो आसात. तुवें इगर्जेक वेचें देंवसार भियेना बिलकूल. तूं इगर्ज येता, हांव इगर्जेक येता, हांव मागण्याक येता म्हळ्यार तूं येताय जाल्यार वचूं, हांव भियेना म्हणटात. देंवसार भियेनात ताका. दुसरें देंवसार भियेनात काल्यात म्हळ्यार तुवें सतमनचें नांव निजा देव सतमंता म्हळ्यार देंवसार थोडे वटेन भियेनासतना तांकां तितलें बँक दिसना. हांव सतमंता म्हळ्यार हांव सतमान बावडटा म्हळ्यार देंवसार भियेनात. थोडे वटेन ते भियेतात. तुवें ह्यो 7 संगती करच्यो जाल्यो केल्यार देंवसार बिलकूल भियेतात. देंवसार भियेतात. आतां खोल्यो त्यो सामक्यो म्हळ्यार आमी सांगाता मेळोवन तुमचें घर आनी ह्या घर तुमी बचाव करचें. सैतानाच्या उपाद्रातावन बचाव करचें. आनी तुमचें मोगाचें घर देंवसारातावन तुमी राखाचें. देखून आनी तुमच्या मोगाच्या मनशां, तुमचीं कोण मोगाचीं मनशां पळय तांकां देवाच्या मोगान भरिल्ल्या तांकां हे सर देंवसाराच्या दोशींतावन, देंवसाराच्या उपाद्रातावन आमी राखाचें. खोल्यो 7 वाटो, ह्यो 7 वाटो वापरया. पयली वाट देंवसारा दोंडावनची आमच्या कुटुंबांतावन, आमच्या मोगाच्या मनशांतावन देंवसाराचे उपाद्र हे नातल्या बरी करची. पयली वाट म्हळ्यार आमचें घर, आमचें कुटाम मागण्याचें कुटाम जायचें. मागणें आमी पयलीं सारचें घरांत सांजेचो तेर्स मागणें आसा गे, आयतारा मिसा येतात गे, कुमसार जातात गे. ते वय म्हणल्या उपरांत तांणी मागीर आमी दुसरी मागणी म्हणटा. तें मस्त गरजेचें. कुटुंबाचें मागणें सांगाता मेळटा म्हणटा ती. कुटुंबाचें सांगाता मेळोन मागणें थोडे वटेन एकलो सुकता, थोडे वटेन वो सुकता, थोडे व्हडलो पुती येना कामार. कित्याक येना खंय कामार हे वटेन तशेंचें सुकल्यार उरणी रेगुलर सुकता गे नासारो ना फादर. आमी 8 वरांचेर तेर्सांनी हांव बरी मागणें दवरलां आनी 8 वरां भितर ती येतात.
आठवड्यान तेवढे येताना आठवड्यान भितर कशे येवन पावतात. नांव काणिपरा मागीर तांकां कुटुंबां सांगता मागणें म्हणटा मागीर नांव घेतात ते. पयले गेल्या पयले नांव मागणें म्हणून. तशें देखून पयल्यान मागणें सैतानाक दोंडांच्या हातेर, सैतानान भिवचें कुटुंबाच्या मागण्याक, सैतानान कामचें, सैतानान कांपोवन किकराट मारची जाल्यार भिवचें गाल्याक म्हळ्यार भारी भिवचें म्हळ्यार घरच्या मागण्याक, कुटुंबाच्या मागण्याक. हें आमी स्पश्ट करून हाडयचें. हें आमी तांच्या घरा गेल्या वेळार म्हणचें कुटुंबाचें मागणें आसा गे. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 18वो श्लोक सांगता, अपुरबायचो श्लोक. तुमी सदां मागणें करीत रावा. देवाची कुमक सदां मागण्यांत मागणें करून देवा लागीं कुमक मागा. आनी तुमी प्रयत्न करा. देवाची कुमक सोदूंक मागण्याद्वारे कुमक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें साधन तुमी साधन जाया. पवित्र आत्मा तुमच्या घरा रास करच्या बरी मागा. दीस आनी रात म्हणल्या बरी तिरसानेन मागा. देवाच्या लोका पसत सदांच प्रार्थया. देवाच्या परजे पसत सदांच प्रार्थया. एफेसकारां बरयल्ले पत्रांत 6 अध्याय 18 श्लोक. आमी मोगाच्यानो दीस सुरू करचे मागण्यांत, दीस आखेर करचे मागण्यांत. सकाळच्या आनी सांजेची मागणी भोव मुख्य. हर एक तरासो काळोखाच्या आत्म्यांक उच्चाटन करचें. काळोखाचे आत्मे, काळोखाचे ते खोटे आत्म्यांक उच्चाटन मारून दवडायचें मागण्यांत जाता. जेजूच्या नांवान मारून दवडोंक जाता. देखून मागाचें. तेन्ना सगळें वातावरण बदलाता. सगळें वातावरण काळोखांतल्यान उजवाडाक येता. सगळें वातावरण परिशुद्ध जाता. बेजाराय, करंदाय, किरकिरी, राग, झगडें, पिडा, लॉस, रीण सगळें रावता. जेजूच्या नांवान ह्या खोट्या आत्म्यांक, काळोखाच्या सक्तींक मारून दवडायचें. हें पयलें. दुसरी वाट खंयची? दुसरी वाट देवाचें उतार ध्यान करचें. देवाचें उतार पवित्र पुस्तक वाचिचें आनी देवाचें उतार ध्यान करचें. हांवें लोकांक सांगचें एका याजकाचें. याजक म्हळ्यार बायबल शिकल्यात आनी तांकां ते नियाळटात, मागणें म्हणटात. सकाळीं संजेर मागण्यांत भरल्यात. त्या मागण्याचो स्पिरीट तांच्या थंय आसलो. देवाची ती उतरांची जाणवाय ती हेरां लागीं वांटून घेतात. देखून याजकांचे बऱ्या मागण्याच्या पाद्राबांची याजकांचे एक सरमांव तुमी घालून आयकल्यार भोव बरें. पवित्र पुस्तक बोळादी खातीर देंवचारां दोंडोंक म्हूण हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 12 श्लोक सांगता. हिब्रूज 4:12 सांगता, देवाचे उतार बोळादी खातीर सैताना दोंडोंक. देवाचे हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 4:12 सांगता, देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. तें बरें. देवाचें उतार तें बरें. तें देवाचें उतार पाजिल्ल्या 2 धारींच्या तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता तसलें हातेर. 2 धारींची तलवारी प्रास सड मापान कातरूंक शकता तसलें देवाचें उतार. देखून देवाचें उतार तसलें 2 धारीची तलवार ती कातरूंक शकता. ती देंवचारां दोंडोंक शकता. ताचें बिरें नाश करूंक शकता. तसली देवाच्या उतराचें ध्यान करचें. मुखाच्यानो प्राण आनी आत्मो हांचें हें मेकळें करूंक देवाच्या उतराक जाता. म्हूण हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र सांगता, संद आनी हाडांचो सार काडूंक मेकळो करूंक. संद आमच्या संदा आनी हाडां मदें इल्लो सार आसा. तो सार मेकळो करूंक देवाचे उतार सांगता. सकत तलवार ती म्हूण देवाचे उतार तसली तलवार 2 धारींची तलवार. देवाचें उतार रेग्युलरली वाचिचें आनी रेग्युलरली नियाळ करचें. आनी गोरसो हर एक कोणसो देवाच्या सताच्या उजवाडान बरेंशें करचें. देवाच्या उतराच्या उजवाडान घराचे सगळ्या घरांत देवाच्या उतराचो उजवाड, देवाच्या उतराचो परजळ भराचें. त्या जाळा तो काळोखाच्या आत्म्या दोंवतात. देवाच्या उतरा परजळाक रावणात. देखून आमी घरांनी आपयल्या वेळार देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यान दिवचें. देवाचें उतार वाचचें आनी पयलें पाद्रा वाचता, मागीर आमी एक्सप्लेन दिता आनी ते उतार घरच्या एकल्यान कोणें म्हणी तरणाट्यांनी या कोणें म्हणी तें परतून वाचूंक.
तें वचता आसतना तिंत म्हणटात उजवाड जालो म्हूण. मागीर देंवचाराक दोणोवचें तिसरी वाट कसली गी म्हूण. तिसरी वाट कशी गी म्हळ्यार देंवचाराक दोणोवची आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या मोगाच्या मनशाच्या तांचे देंवचारा भायर घालची, भायर दोणोवची. तिसरी वाट जावन प्रेज एंड वर्शीप, अर्गांव वगलापाचें मागणें. आनी देखून घरांत पळय आमी हर एका घरा अर्गांव वगलापाचें मागणें करता. आमी तांच्या घरा करता, अर्गांव वगलाप दिता आनी तांकां इल्लेशें बरोवन दिता. 15 दिसांनी ती हांगा आमकां मेळोंक आयल्या वेळार आमच्या बरें ती म्हणटात, बरो ताळो काडा आनी म्हणटा खुशी जाता. आमी एनएफटी तांच्या घरा कडल्यान तीन प्रेज एंड वर्शीप करतात. आमी करतना आमी सांगचे प्रेज एंड वर्शीपाचें तिसरें मॅट ती सांगतात. बरें करतात. एक सूण आसा एका घरा, कितलें बरें करता म्हणना. एकडे दोनच्या घरांनी प्राय उंचता, भारी बरें करतात मागणें. सड्ड शिकप ना, एकल्या कांय शिकप ना, पूण कशें बायपाट कर म्हणटात करता गे प्रेज एंड वर्शीप करचें. आनी देवाक अर्गांव वगलाप दितना देंवचाराक सोसूंक जायना. देंवचाराक हें सोसूंक जायना. देवाक अर्गांव वगलाप, देवाक महिमा दितना, देवाक करशितना, देवाक आमच्या रस्त्यार वाकाणतना त्या देंवचाराक सोसूंक जायना. किर्तन 20:2 तिसरो श्लोक सांगता, देवा तूं पवित्र, तूं इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या त्या समर्पणांत, त्या स्तुतेच्या वैभवांत तूं बसलाय, त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय म्हूण. देवा तूं कितलो पवित्र, तूं इस्रायल करता, तुजी फर्जा करता, तुज्या फर्जा करच्या त्या स्तुतेच्या त्या सिंहासनार तूं बसलाय. स्तुतेचें सिंहासन, रुखाचें न्ही, भांगाराचें न्ही. आमचो देव भांगाराच्या सिंहासनार बसता म्हणलें हांवें खंय पळोवना. तो स्तुती करतना, आमी स्तुती करतना तेन्ना ताका सिंहासन, त्या स्तुतेच्या ताळ्याच्या वयर आमचो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. तुमचें घर स्तुती गितांनी बरा, वर्शीप म्युजीक घाला. आमचो पाद्र सकाळींचे तुमी हांगा आयल्यार 8 वरांचेर तुमी 7 वरांर आयल्यार मीस जाल्ले कुडले तो वर्शीप म्युजीक घालता. म्हाका भारी खुशी जाता. प्रेज एंड वर्शीपाचें म्युजीक घालता तो. युट्यूबात हांव घालून ताणें बॉक्स हाडला, त्या बॉक्सान घालून बरें जाता, सगळ्या घरा आयकता, जलान ताणें आयकता. तेणे न्हू सो लोक तिळून पळयता कले घेवन. बारी स्तुतीचें म्युजीक घाला. देवाचें बरेंपण वाखाणा, देवान केल्लें हर एक बरेंपण. हांवें सांगलें ती प्रायवंतांनी मागणें करतात घरांनी म्हूण. आमी तांकां शिकयलां. देवान तांकां ह्या म्हयन्यांत केल्लें कळ्ळें. एकल्याची पिडा गुण जाल्या हर गांव वगळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. देवा तुवें आमच्या भुरग्याक काम मेळोना, कितल्यांक मतदार केल्या आनी आतां तुवें ताका बरी विजा दिवन बरें काम दिलें. वर्गान तुका बरो देव तूं, तुजें बरेंपण वाकाळटा, तुका स्तुती करता, वर्गांक दिता, वगलाप दिता तुका. तूं महिमेचो देव, तूं बरो करचो देव, आमचें कुटुंब सबंदचो देव तूं आमचो राय, तूं आमचो मोग. ही स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हें तजळा देवाचें बरेंपण वाखाणतना, देवाचें बरेंपण वर्णितना, देवाचें बरेंपण वर्णून ताका अर्गांव वगलाप दितना काळोखाचो आत्मे, काळोखाच्यो सक्ती घरा भितर तावन येण अशें देव पळयता. ती स्तुती वाखाणतना काळोखाच्यो स्तुत्यो पळोवन धांवतात, गांव सोड धांवतात, घर सोड धांवतात तुमचें. मागीर फाटीं नासतना धांवतात. प्रेज एंड वर्शीप. त्यो चवथें मॅट घालें गी म्हूण. आतां चवथें मॅट घालें देंवचाराक आमच्या कुटुंबांत आमच्या घराण्यांत आमच्या घरांत आमच्या जाग्यात भायर घालचें. चवथें मॅट घालें गी म्हळ्यार त्या लावणी. बेंजार केल्लें तेल तुमकां वेलंकणी गेल्यार मेळटा, रेतीर मंदिरान गेल्यार मेळटा, पूण शेतांनी गेल्यार तेलां इल्लीं तेलां मेळटात, तिकून दवरता. तें तेलान जेजूच्या पवित्र नांवान तें तेलाचें कुरीस काडचें. जेजूक जावन दी महिमा. जेजू क्रिस्त म्हज्या सोडोंदरान कुर्सार उमखळोन म्हजी पथकां बगसून पुनर्जीवन जावन म्हजी पथकां बगशिल्ल्या जेजूच्या पवित्र नांवाक हांव संपूर्ण खालतीमान घालता. जेजूचें पवित्र नांवान आमचें घर परजोळून दी म्हूण तुमी कुरीस काडीचें. हांव घरांनी घेतना हांगा आमी बेंजार केल्लीं तेलां आसात, जेजूच्या नांवान मागिल्लीं तेलां आसात. जेजूचें नांव काडून आमी तीं तेलां जेजूच्या नांवान महिमा दिवन हर एक जणेलां, हर एक बागलां, कोणाच्या घरा आपलें फेस्टेड विथ इवल स्पिरीट, कोणाच्या घरा ह्यो वायट सकती दोशी दितात म्हण ते सांगतात पळय, खंत बेजाराय काळोख, दूख, रीण, सुकुलें म्हणना पिडा, तशें म्हणटाना आमी हर एक जणेलां, हर एक बागलां आमी जेजूच्या नांवान ती कुरीस काडून मागता. ती पवित्र तेलान मागता.
कित्याक म्हण सांगल्यार पवित्र तेलावणी मागचें कित्याक गे म्हळ्यार जेम्साच्या पत्रांत 5 अध्याय 14 श्लोक सांगता पवित्र तेलान म्हाका हिलींग आनी प्रोटेक्शन मेळटा, संरक्षण तुमकां मेळटा, दुश्टा शक्तींत संरक्षण मेळटा. हर एक दार, हर एक जनेलां बेंजार केल्ल्या तेलान म्हाका हर एक तरासो हर एक रुमांत देंवसाराच्या उपाद्रतावन सुटका दी देवा म्हणून मागायचे. फादर युजीन रेबेल्लो ताचे कडेन ल्हान तेलाची बटलां आली. ते तो मंगळारा दीस बेंजार करतलो. आल्तारीच्या मुखार सक्रामेंता मुखार ती मुखार वचून एक आयदनान तेल दवरून ती पांयां तळा जेजूच्या पांयां तळा तेल दवरून तो मिसा उपरांत 1 वर दिंबीत घालतलो. इतली प्राय जाल्यार हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें. आनी दिंबी घालून मुखलो बांगणी सेकेंड बांकार ताणें दिंबी फाटल्यान दिंबी घालची आनी बांकार दोनी हात अशें दवरून 1 वर ताणें मीस जाताले 6:30 मीस 7 वरार मीस जाता. 7 वरार दिंबी घाल्ली ताणें मंगळारा दिसा आनी ती 8 वरांचेर ताणें उठचें. 8 वरां प्रेज आनी वर्शीप ते जावन करचें. वचून ती मागणी आली ताची लात्या भाशेन. ती लात्यान मागणी म्हणून ती तेलां बेंजार करून ताचे कडेन दवरतालो बुटलेन म्हणून. आनी ह्या तेलान हर एक दार हर एक जणेल मागतालो तो. मागीर ताणें बेंजार केल्लें तेल ना पूण ताचें मागणें आनी काल म्हणटालो पूण एपटी हांव ताच्या सांगाता गेल्ल्या वेळार हांवें पळयल्लें म्हाका कुडास येता. हांवें ताच्या बरी घरांनी गेल्यार हांवें इल्लें मागणें करून हांगा बेंजार केलीं तेलांत आमी मंगळारात बेंजार करचें. म्हाका एकल्या पंडितान सांगलें माटपंथर करचें तांणी मंगळारात खंय आमकां एक कडेन जागटे मारले आयकता तशें देखून माटपंथर करचें तातूंत खंय. आनी तशें आमी काडचें मंगळारात सांतान दोनचें नोवेन करून ताच्या पवित्र जिबेक वाकाणून जेजूचें उतार ताणें हर एक दिसा त्या पवित्र जिबेर ताणें गजयल्लें. हर एक घडी हर एक सेकुंडा देवाक ते उतार तो जिबेर गजयतलो. आनी मनशान आयकून इन्कार केल्ल्या वेळार मासलेंक समेत ताका सांगाचेत देवाचे उतार वचून मासले सांगताना मासलेन उडी मारली. देखून ताची जीब कट्ट्या भितर कट्ट्यान पुरो मांस आनातलें काली कट्टाली जीब फ्रेश जाली ल्हान भुरग्यांच्या जिबे बरी तसो पंडूक तें करतना. देखून ताच्या त्या पवित्र देवाचे उतार गजयल्ल्या त्या पवित्र जिबे आमकां तो भाव म्हणून ताचो आदार मागून सांतांतोनीचो आदार मागून मंगळारा दिसा आमी आमचीं तेलां मीठ बेंजार करचें आनी तें मीठ आमी व्हरून दिवचें तांकां कश्टा तेल्यांक. मागीर 5वें मेट कलेंगी म्हणून सैतान दडोवचें. 5वें मेट तुमचें घर नितळ दवरा, तुमचें घर निर्मळ दवरा, सबीत नितळ करून दवरा, शुद्ध करा. आनी नितळ आत्मीकपणी मागणें म्हणून रजार म्हणून मिसा वचून पयस कुंभार काडून पवित्र दवरचें आमचो आत्मो. आमचे दैक घरचीं कुडां आनी जाल सोफो आंगण नितळ दवरचें, नितळ आसाचें. आत्मीकपणी स्पिरिच्युअली आनी फिजिकली यू शूड बी शुद्ध आसाचें, क्लीन आसाचें. मागीर एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 20 आनी 7 श्लोक आमकां सत्राय दिता. देंवचाराक अवकाश दिनाकात, देंवचाराक बिलकूल अवकाश दिनाकात. देवाक महिमा दिनातले कसलेंच वस्तू घरा भितर दवरिनाकात. देंवचार अवकाश दिता आमी थोडे फावटी नाका जाल्यो वस्तू आनी घरा दवरता. एका घरा आमकां आपोवन बरी शिकपितो बरो जाणारी जाणटोल येतालो आमच्या लागीं. मागीर खंय मेळ्ळ्या वेळार मागीर ताच्या घरा सूख समाधान ना. भुरगे उलटे जाल्यात, इस्काला वचना ते कॉलेजीक वचना ते म्हणून आनी पुरा. मागीर आमकां आपोवन व्हरतना भितर विकतना भितरल्या दारा हाडटानी खळीत इस्तीतलें मात कांय ना. इश्टीचें दांतांनी समज हांवें पळयलें उडतना ती मुखली सोंडिलो अशी दोन गुंडिल्यो खळत ते दोळे काडून पळोवचे मुखल्या बागलाचेर घाल्या. खळीत खळ्यांक पितुऱ्यो वयर तो सकयल म्हणून सगळ्या बागलार. हांवें सांगलें कोणाक तुमी वेलकम करतात ह्या घरा? देवाक गी, देवाच्या स्पिरिताक गी. 7 वरार आमकार सेबीनीक तेच मकांत घरा येवकार दितात की कोणाक तुमी बागलार घाल येवकार करतात की म्हण विचारलें. आनी तांचे दिसाळून हांवें कांय ना अशें बुड्डिल्ल्यान खण्ण तिचें उडयलें. येद ओडलें पिंतूर घालां खण्ण उडयलें. ताका बेजार जाली आनी दवरून दिता म्हणून हांवें तें खण्ण उडयलें. हांवें सांगलें तुमकां काडूंक कांय मेन दिसता पडना देखून हांवें तें खण्ण उडयलें तें. मागीर घरा येताना मस्त अशें पुरा थोडे बंबी आनी पुरा दवरल्यांत व्हडलें फोट काडून भितर येतानांत भितर विकताना येद व्हडलें फोटाचें आनी तें एक बॉम्ब्यान दवरलो येद व्हडलें फोट. ती म्हाका पळोवन उखून जोड आसली ती. मागीर उखून काडून ती सायडीक दवरली आनी पुरा हांवें सांगलें हांव काल्यान तिचें दवरतां परतून आनी दवर न्हू पुरा घालून भायर घालचें. मागीर पुरा भायर घालें आनी मस्त समाधान मेळ्ळें ताका. देखून देंवसा घरा अवकाश दिता आमी नाका जाल्ल्यो ओल्यो पुरा
व्हडल्या गुगे बरी स्टेरकेसावन गुंताना त्या वणटीर येदोळ्ळी काळी गूग दवरले येदोळ्यो निली दोळ्यांची निली येदोळ्यो गू म्हाका तें पळयतना आमकांच सोंसून आनी तांकां क्वेश्चन जी येतात की व्हडल्यान घर माळयेर अशें वचोन गुंच्या कडेन येदोळ्यांक करून दवरलां भितर. देवाक महिमा दिनातली कसल्योच वस्तू घरांत दवर नजो. खोल्यो खोल्यो तराच्यो आतां आफ्रिकाच्या टायपाची बेतां कोण लंब पाय येदोळ्ळी तोल एंपरा करून दवरलां घरांनी. तें पुरा काडून व्हरून घरको आनी तो कंपाउंडा भितर आसूं नजो खंय व्हरून घाला म्हूण तशें सांगलें. देवाक महिमा दिनातली कसल्यो वस्तू खल्यो ही म्हाजी खरी वस्तू घरा दवरिनाकात. दाय करून घरा दवरिनाकात. तुमचें समाधान नाश करचें, घरचो उजवाड, सोम्याच्या आजारपणाचो उजवाड नाश करचे तसल्यो, सोम्याक महिमा दिना तसल्यो, सोम्याक मान गौरव वगलाप मान आनी दिनातल्यो वस्तू खंयच्यो घरा दवरूं नजो. काळें पिंतूर एका व्यक्तीची तशें एक जे व्यक्तीन जीब भायर घालून एवढ्यो वर्षां बारीक लंबू जीब भायर घालून अशें पळोवचें. गोणू गुगू वय व्हडल्या पठाचे वच थोडे कठीण बूक कले आमी पळयले कले असो वास्तू की तुमकां कले बूक हाडून दवरल्यात मुखार. ते बूक आनी ते परत ते देवाक महिमा दिनातली खंयची वस्तू घरांत हाड आसूं नजो. तांच्यांनी नितळ करयली. हांवें दाखयली आनी काण भायर उडया. आतां गरबेज बंद करच्या पयलीं पुरो भायर दवरचें. मागीर कंपाउंडा फाल्यां सकाळीं भितर ते कंपाउंडांतल्यान भायर घालचें म्हळें. ताणें बायलेन व्हरून तक्षण वेणार घालून पुरो येल्यो व्हरून कोणाक खंय दिवन दवरून आयलें खंय. देवान देवाक महिमा दिनातली आमच्या घरा भितर ताका जागो दिवं नजो. घर नितळ दवरचें आत्मीकपणी, घर नितळ दवरचें दैवीकपणी. फिजिकली अँड स्पिरिच्युअली आवर हावस मस्ट बी व्हेरी क्लीन. आनी पवित्रत्म आमच्या घरांत वस्ती करचें नितळगाय आशेता. सोवी संगत आमकां देंवसरा दोणोवची सोवी संगत म्हळ्यार आमच्या मागण्याचें साहा मिलान फेलोशीप. देखून एब्राहांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 25 श्लोक सांगता आमकां उत्तेजन दिता फेलोशीप करूंक, साहा मिलान करूंक. आमी सांगाता मेळचें साहा मिलान सांगाता मेळचें. मागण्याची जमत आमच्या घरांनी चलोवची. मस्त घरांनी आमी सांगलां विजा राडे विचारा नेक्स्ट मागण्याची जमत तुमच्या घरा दवरूं. आनी कोणी आयिल्ल्या सगळ्यांक दुबळ्यांक सगळ्यांक आपया इल्लोसो फोव घालून इल्लीशी कापी करून दिया. जाता जाल्यार देव तुमकां ते अनुकूल जाला न्ही. इल्लोसो फोव घालया आनी इल्लीशी फोव घालून बरोबर नाल्ल घालून बरें इल्लेशें गोड धाडून घालून मस्त नाल्ल घाला. इतले नाल्लात एकलो 8 सुरो नाल्ल काडा आनी बरी फोव घालून सगळ्यांक आयिल्ल्यांक दिया म्हूण. आनी मागण्याची जमत केली. मोगाच्यान ती मागण्याची जमत आनी जाल्ल्या प्रांतांत तांची अभिवृद्धी म्हणून पळयचें. अभिवृद्धी पळयचें. तोटांत आनी परत जाल्यार तोटा मुळा घालून आसा कितलो तेंप जालो मुळा घालेलें. मुळा घालून आनी परत घालचें आनी आमी पळोवंक येता. मागीर फावटी पळोवंक गेल्या बरें करून तोट कंडिशनार दवरचें म्हणून सगळ्या तोटांत आमी वचून आयल्या पळोवन. आतां बरें पापाळ परून बरो पापाळ जाला. बऱ्या रेटीक दवरता म्हणाली नाका इका म्हणटाना इकून थोडे एक हप्त्यान कोणाक पयशे पडले 60 आनी 5 रुपया उणें जाले म्हूण आमकां म्हणाली ती. ताणें इकल्यान बच्चा बरी रेट मेळ्ळी. देखून बळा आतां बरें भुरग्यांक बरें शिकतात, बरी रांदय करतात, सगळे रितीन तांकां व्हडणी भुरगीं भायर चरको भायर गेला, बरें काम मेळ्ळां, हाळे झगड्यां जाल्यार ताजें काम वचोना, पयशे धाडटा येता, हांगा गोठ्यांत गायरां आनी बरी बरी आहात, इल्लीं कुगडांय पोसतात, दुकोरी पोसता, इल्लेशे 4-5 दुको ल्हान गुडान पोसा म्हूण सांगलां. तशें सगळ्यांक बक्षिजी आमी वही आनी बळादीक घट्ट फागोर मागण्याद्वारे आमी सांगाता मेळून बांदिचे. व्हडलो फागोर घराच्या भोंवतणी फागोर बांदिचे आमी. फागोर मागण्याचो फागोर पात्रांचो न्ही, मागण्याचो फागोर घरा भितर आमी बांदिचे. खंयची वायट ये नासल्या बरी व्हडलो फागोर बांदिचे. पावर इन युनिटी. देर इज अ रियल पावर इन युनिटी. कळ्ळें तुका? 6 मिलानांत देखून मागण्याची जमत करची बाय. देर इज ए रियल पावर इन युनिटी. सांगाता मेळोन बळादीक फागोर आमी बांदिचंय. सैतानाचे विरोध आमी झुजाचे आनी सगळ्यांक बगसून आमी कितली सेवा करूंक जाता. सेवा करना आमचें घर देवाच्या कृपेच्या उजवाडान पडजाळाचें. निमाणें मेळट, निमाणी वाट देंवसराक दोंडोवची निमाणी वाट लिव रायचियसली म्हळ्यार नितीवंतपणान जियेचें म्हणून. देखून पाद्राब ह्या मागण्याची जमत करूंक ते 4-5 कुटुंबांक आपया आनी तुमच्या घरा मागणें करा म्हणून येवजून पाद्रा म्हणटालो. देखून घरा मागणें करीचें, जमत करीचें. आयिल्ल्यांक इल्लोसो फोव घालून दिल्यार पुरो. भायल्यांनी कांय हाडचें म्हणना, इल्लो फोव आनी दिता. मागीर 7वें मेळट लिव रायचियसली, नितीवंतपणान जियेचें म्हणटालो पाद्र युजीन रेबेलो म्हणटालो नितीवंतपणान कोणाक अन्याय करचो न्ही.
कोणाकी जाग्याक येता याची वाट बंद करची न्ही, तांकां वाट सोडीचे. आनी कोणाकी उदक जाल्यार उदक तांच्या उदका आड पाय दिवं नजो, तांची बोरवेल आसल्यार येता आमी कोंडूं नजो, आमी पयस कोंडीचे, गेरांक खूब आदर दिवं नजो, आमी नितीवंतपणान जियेचे, लिव रायचियसली म्हणटालो. ही 7वी वाट पॉवरफूल वाट म्हणटालो पाद्राब. देखून जेम्सान बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 7 4:7 सांगता, तुका सुतून देवाक समर्पीत कर. सरेंडर युअर सेल्फ टू द लॉर्ड. देंवसाराक रेजिस्ट कर, तोडवो. देंवसाराक रेजिस्ट कर, तोडवो. तो फाटीं पळयनासतना देंवता, भियान पुक्का तो देंवता. देवाक मागण्याचें जिवीत मांडूचें आनी तसलें काळीज तुजें जावं दी, तसलें मागण्याचें जिवीत तुजें जावं दी. केन्नाय तूं तुजें घर देंवसारांतून तदाळा राखताय तूं, तेन्ना तूं तुजें घर देंवसारांतून तूं राखताय. इफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत मोगाच्यानो 6 अध्याय 12 श्लोकांत सांगता, आमी पावरलेस, आमी सकत नासले न्हय, आमी पावरलेस न्हय, सकत नासले न्हय. देव आमचे पक्षेक आसतना आमी जैत जोडटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8:3-7 देखून स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टेड. हांवें कोणाक घरांत बरोवंक घालें जाय म्हणल्यार स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टेड म्हूण आनी एक ल्हान तांकां सांगचें चिक्कार कर तो दिया. आदी आमी मस्त प्रिंट केल्लीं, आतां मूग जाल्यात. स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टेड इन आवर हावस. तशें देवाच्या राखण्याच्या, देवाचो राखसो फावाराचेर तूं संपूर्ण पातयेनी आमी दवरिचे. आनी तेदो देव आमकां सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा. ही वंपीची वोफार ह्या आयतारा मोगाच्यानो आमकां देवाचें उतार कितें आमकां गरजेचें, तें आमच्या काळजांत कितें कसो फळ दिता गे. देवान ताचें उतार आमकां दिलां. आमी ल्हानपणांतावन देवाचें उतार वाचून आमच्या काळजांत दवरलां. आनी हे देवाचे उतार म्हज्या काळजांत कितलो फळ दिता गे म्हणून. ह्या आयतारा आमकां लितुर्जी वचपांची, लितुर्जी देवाच्या उतरांची लितुर्जी वंपीची वोपार दिता. ही वंपीची वोपार कोणें दिल्ली? ही खुद्द जेजू विवर्सिता. वंपीची वोपार कोणें आमी विवर्सोवची न्ही, जेजूनच तो विवर्सिल्या. थोडी वोपार सांगल्या ती आमी ताचो अर्थ दिता. हांगा शिसान विचारलें ह्या वंपीचे वोपारीचे ताचो संदेश कितें गे, ताचो अर्थ कितें? जेजूच तूं विवर्सून ताचो अर्थ सांगता. एक ल्हान भुरग्याक समेत वंपीची वोपार अर्थ करूंक जाता. देखून आमी वयस्कारांत मोगाच्यानो हेपटी हे वंपीची वोपार दिल्ली. आमी 5व्या क्लासीच्या भुरग्यांक 6व्या क्लासच्या 7व्या क्लासचे ग्रूप केले, सगळे भुरग्यांक, क्रिस्तांवांच्या भुरग्यांक. थोडी 5व्या क्लासची 6वी आनी 7वी भुरग्यां मेळोन. आनी तशेंच आमी 12 ग्रूप केल्ले भुरग्यांचे आमच्या इस्कॉलांत. आनी तांकां दुसरे दिसा तांणी विवर्सिचे कोण कशें वोपार विवर्सिता गे म्हणून. आनी तांणी घरान वचून सिस्टरांकडे, पाद्राबाडे, तांच्या कुटुंबान कोण तांचे सगळे विचारून गरजेड विचारून तांणी आमकां एक दीस येवन तांणी विवर्सिचे वोपारीचें एकालें एक कलें पिंतूर करून गी, एकालें एग्जाम्पल दिवन गी, या डान्स करून गी, कालें करून ही वोपार तुमी तिळसिजे म्हणून. एका ग्रुपाचे आनी एका भुरग्यान तो भारी हुशार तो भुरगो क्रिस्तांवाचो. ताणें कालें केलें म्हळ्यार दुसरो तो येताना 4 चट्ट्यो हाडून आयलो. तो चट्ट्यो हाडून आयल्यो आनी मेजार दवरल्यो, तें चट्ट्यो हाडून दवरल्यो. आनी एकांत मात्र झाडां आसलीं. आनी तो म्हणालो, आनी पळया तुमी, हांव त्योच बियो घाल्ल्यो ह्या चट्ट्यांत, दुसऱ्या चट्ट्यांत त्योच बियो घाल्ल्यो, तिसऱ्या चट्ट्यांत त्योच बियो घाल्ल्यो, 4थ्या चट्ट्यांत हांवें त्योच बियो घाल्ल्यो. तर हांव तुका कित्याक बियो किरलो नात, त्योच बियो घालना. हांव तुका तें कित्याक किरलो म्हळ्यार पयल्यांच्यान घट्ट माती पळया म्हणून आमकां दाखयलें शंकर. घट्ट फातर माती बियो घाल्ल्यो त्यो किरलोंक नात म्हणालो. दुसऱ्यान ताणें फातर घाल्ले. हांगा पळय ह्या चट्ट्यांत ह्या मातयेंत फातर फातरामध्ये बियो घाल्यात आळे दिसता तुमकां, आळे बियो जावन जडां जावंक नात. किरलाल्यांत जाल्यार तें फातरामध्ये बरें करून किरलो ना. मागीर कांटी घालया, कांटयेंत ल्हान ल्हान इल्लीशीं जडां किरलेल्यांत कांटये मदें ती भायर येवन आळे कांटयेच्या ह्या चट्ट्यान खंट्योत कांटी आसा, कांटी आयल्यान किरलो ना. हांगा 4थ्या चट्ट्यान पळदीक माती आनी बरी माती, इटाळ माती, आळे झाडां पळय कशें आयल्यांत म्हणून ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. मोगाच्यानो वंपी बी
वमता. बी 4 विविध वेगवेगळ्या सुवातांनी पडटा. बी संकेत देवाचे उतार, ह्या देवाच्या राजाचो संदेश, ह्या देवाच्या राजाची बरी खबर. वमपी दराळपणी वमता, बी उणें करिना, सगळें उडयता. थोडें तें हाचेर वाटयेर पडटा आनी थोडें तें पातळच्या मातयेर पडटा आनी थोडें तें खांटी खुंटे आसल्या सुवातेर पडटा आनी थोडें तें बी फर्टायल सॉयल आनी फळादीक मातयेंत बऱ्या मातये इटाळ मातयेर पडटा. बी एक दराळ मापाणींत वमता, म्हळ्यार साल्वासांव ताचें ऑफर करता. जेजू साल्वासांव दिता दोशी मापान सगळ्या लोकांक, ते थोड्यांक मात्र न्ही. जुदेव चिंतताले साल्वासांव तांकां मात्र म्हूण, तांकां मात साल्वासांव. जेजू म्हणटा दराळ वमता म्हळ्यार सगळ्यांक दिता तें, तांकां म्हणनी सगळ्यांक. थोडें बी वाटेर पडटा म्हळ्यार काले ते सुकणीं खातात. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ देवाचें उतार आयकतात, थोडीं आयकतात देवाचे उतार, पूण तांकां त्या उतरांचो अर्थ कळना. तीं देवाचे उतार स्विकार करिनात. देवाचे उतार कितेंच तांच्या भितर वचना, तांचे भितर बिलकूल वचना. इल्ले म्हणी तांचे देवाचे उतार भितर वचना. तांचीं काळजां दारूण करून गेल्यां, घट्ट वाटेर सोलोवन ती माती घट्ट जाल्या बरी तांचीं काळजां दिसान दीस दारूण करून घाणयल्यांत. आनी तांचे खाण एरोप्लेन मोडार दवरल्यात. देव मेसेज धाडटा, कांय भितर वचना. तुमी एरोप्लेन मोडार दवरा, मेसेज्यो सगळीं तुमची कुटुंबाची मोगाची फ्रेंड्सांक मेसेज धाडटात आनी ती मेसेज्यो हाचेर येनात. एरोप्लेन मोड दवरल्यार तुमच्या मोबायलाक येनात. ते मागीर एरोप्लेन मोड काडल्यार मेसेज्यो येवन पडटात टाय 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 करून. देखून ती वायट सत्तेक ते फळ दिवचे आदीं काडनोर वायट सकत पळय हें लायिल्लें वंपुल्लें बी किर्लोवन येताना वायट सकत येता आनी तें सगळें बीं काडून व्हरता, फळ दिनाशें करता. तीं सोडटात वायट सत्तेक, दरा व्हरा, म्हज्या काळजांत दिल्लें बी वंपलां, तें बीं काडून व्हरा म्हूण तीं सोडटात. मनशांक कित्याक तांचें काळीज दारूण. फळ दिवचो भावार्थ तांचे थंय ना. फळ दिवचो भावार्थ जायचे, तो भावार्थ तांचे थंय ना. हें बी वाटेर पडचें म्हळ्यार सुकणीं म्हळ्यार कोत्ता आमकां वायट सत्तेक सरी केलां. वायट सत्तेक सुकणीं येवन खातात, मरून येतात. बी म्हळ्यार हांगा सैतान येवन वाऱ्यार येवन तीं पुरा किर्लोवन तांच्या काळजांतले घाल्ल्या काळजां म्हळ्यार बी देवाचे उतार काडून व्हरतात, तांकां कांय ना. थोडें बी चड माती नातिल्ल्या पात्रांच्या सुवातेर पडले. ही जावन आसात मनशां देवाचें उतार संतोशान उल्हासान देवाचे उतार स्विकार करतात. थंय देंवतात रेतीरेक, हांगा देंवतात रेतीरेक, थंय जेवण आसा थंय रेतीर आमी थंय देंवतात. तांचे थंय आत्मीक जिणेची पाळां गूंड रोमानात. आत्मीक जिणेचीं पाळां देवाचें उतार वाचले उपरांत ताचीं पाळां गूंड रोंबाचे. देवाचे उतार वाचले उपरांत हांचे थंय तीं पाळां रोंबानात. नो रुट्स, डीप रुट्स, पाळां नात. तपासणी आयिल्ल्या वेळार, इल्ले कश्ट आयिल्ल्या वेळार, इल्लीशी पिडा आयिल्ल्या वेळार तांचो भावार्थ दंडळटा. तो तांचो भावार्थ उतोड जाल्ल्या निमतीं तीं पयस सरतात, देवाच्या भावार्थांतावन पयस सरतात, देवाच्या मोगातावन पयस सरतात. गूंड भावार्थांतावन पयस येतात. भावार्थाक गूंड पाळां जाय वाडाचे जाल्यार, भावार्थाचो फळ दिसाचें जाल्यार, भावार्थ परजळटीं कामां करचें जाल्यार भावार्थ गूंड काळजा भितर, गूंड आत्म्या भितर पाळां सोडिचें. फळ दिता तसलो भावार्थ तांचे थंय ना. तिसरें, थोडें बी खांट्या खुंट्याच्या सुवां मदें पडलें. संकेत संवसारी भिरांत, संवसारी संवसाराच्या विशयांत तें जाता गिनांगी, आमकां इतलें इन्कम येता गिनांगी म्हणलें आनी केदाळ्या आंकांत एंग्जायटी, संवसारी वस्तूची लब्धोनी आंकांत काल्याक म्हळ्यार संवसारी वस्तू जाय. आतां आनी एक नवें फ्रिज जायचें, आनी एक नवें कार जायचें, घर आनी वयर कुर्सीचें, संवसारी विशय ही लब्धोनी वस्तूर ब्रँडेड थिंग्स ब्रँडेड. म्हाका न्हू एक भुरगें कावन्सिलिंगाक हांगा येतलें आनी तें कॉलेज करतना हांगा येतलें. मस्त ताका गायड कर न्हू, तें बरें हुशार म्हूण पळोवन आमकां कळोवन आयलें. ताका आमी गायड केलें, हे सब्जेक्ट काणय नाका, हे सब्जेक्ट काणय म्हणून. PUCन सायन्स काणयलें, मागीर BSc केलें ताणें.
BSCंत भारी हुशार जालें आनी BSc केल्या उपरांत ताणें आमी ताका स्टॅट काडूंक सांगलें, स्टॅटिस्टिक्स काडूंक सांगलें आनी ते कंप्युटराचे एक कोर्स करून तांकां भारी हुशार आसा. स्टॅट कोत्ता जाल्यांत हें जिखलें घालपाक त्या व्हडल्या कंपनींत एकावंटांनी स्टॅटाच्या मुखार कंप्युटराचें काम करचें ताका मेळ्ळें आनी भारी ताका बरो सांबाळ मेळ्ळो, प्रमोशन मेळ्ळें आनी बरो इन्कम. आनी एकलो फ्रेंड जाय आशिल्ल्यान ताचें कॉलेजीचें कोण कितें तांणी दोगांनी एक जस्ट तांकां एक तांकां हाची ईदाची रजा मेळ्ळी. ईदाची रजा म्हणल्यार ते आनी ताचें फ्रेंड करून टिकेट काडून पॅरिसा गेल्यांत. आमकां एका 1.5 म्हयन्या पयलीं एप्लाय करून वचूंक 8 दिसांची विजा काडून वचून 3 दीस थंय रावून एक जस्ट बॅग काडून वॅनिटी बॅग काडूच्या खातीर पॅरिसा वचून भोंवन आयल्यांत. आवय रडटा, एक पयसो घरा धाडिना. विचारल्याक डॅडीन केले पयशे आसा तुजे लागीं, भाड्यान तुका मेळटा, तुका पयशांची गरज कितें? भोंवचें पळया गी मोगाच्यान लेका वरती संवसारी भोंवचें. संवसारी एका बॅगा खातीर खंय वचून वॅनिटी बॅग हाडच्या खातीर वचून फ्रेंडा सांगता हें डिस्ट्रॅक्शन निदान आत्मीक जिणेची वाडावळ ग्रास येता. त्या चेडवा थंय स्पिरिटूच ना. आतां मागण्याकच वचना आनी मिसाक वचना, मागणें करिना, अशेंत भोंवचें आनी खरें तें फॅशनाचें वस्तूर घालचें, धांक दाखोवचें आनी खरें पळय आवय रडटा म्हजेर सांगून. हांवें सांगलें दुसरी वाट ना, आतां म्हजेर उलोवंक म्हळ्यार येवचें ना, देखून कठीण मागया, शुक्रार उपास दवर म्हूण सांगलां. त्यो चवथ्यांक जालें म्हळ्यार आनी एक बीं वचून फळादीक मातयेन पडटा. हें फळादीक मातयेन पडलें बीं जावन आसा. बावडटा लोक, बावडटी लोक बरो बावडटा. काळजान बावडटा, निशे येता, मतींत बावडटा, निशे येता, परजळटा. तीं देवाचें उतार आयकतात, ते अर्थ करतात. देवाचें उतार ते सत म्हूण मांडटात आनी स्विकार करतात आनी पातयेन ते उतार तांच्या जिणेंत जियेतात. फळ 30 वांटे, फळ 60 वांटे, फळ 100 वांट्यांनी ते दितात. देवाच्या कृपे वरवीं विशेष रितीन फळ दिवंक जाता. देवाच्या कृपेक विशेष फळ दिवंक जाता. तांची जिणी फळादी. कोणाक कान आसात तीं आयका. आयकोनचें म्हळ्यार मौन उक्तें करचें, म्हळ्यार स्विकार करचें. म्हाका पुरो कोत्ता, म्हाका नाका म्हणनी, म्हाका जाय म्हणून ताका उक्तें मौन म्हणचें. हेरांचे अभिप्राय स्विकार करचें, उक्तें मौन. आनी बावडता गरजेचो आनी देवा खातीर विधेयपण तें ताका म्हणचें. आमी आयकोनचें म्हळ्यार विधेयपण स्विकार करचें. बावडतांत आसाचें, उक्तें मौन आसाचें, हाका म्हणचें आयकोनचें म्हूण. आमी विचारीचें हांव कसली माती, ह्या वाटे वयली घट माती गी, ह्या पाथरांची सुवात गी म्हजें काळीज, म्हजें मौन, ह्या कांट्या खुंट्यांनी पातकाचे कांटे चड जाल्यात ती गी, ह्या फर्टायल माती गी, इटाळ माती गी. देखून हांव कोण, कसली माती, फळ दिवची गी, फळ दिनातली गी म्हणून पळयचें. कसले लिसांव आयच्या दिसाचे देवाचे उतार आमकां शिकयता. मोगाच्यानो आमी देवाचे उतार स्विकार करीचें आनी ध्यान करीचें. आत्मीकपणी तें ध्यान करचें. ती सुकणीं येवन देवाचे उतार ते बीं व्हरून गेलीं सुकणीं. आतां सुकणीं येवन बी व्हरून गेल्या म्हळ्यार तो देंवसाराक कोण आसा. आमचे थंय देवाचे उतार किर्लोवन फळ दिनाशें करचें ताची तो मिनेत काडयता, ताचें सदान करता तो. देखून ताणें आमच्या लागीं हें नाशें. आमी पयलीं सांगलां देवाचे उतार ध्यान करचें, देवाचें नियाळीचें आनी तें पाळीचें. आत्मीकपणी तें वाडाचें, तें ग्रो जायचें, वाडाचें. आनी दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार लिसांव आमकां आज मेळटा. बीं पातळ्या जाग्यांनी पडल्यार बेगीन तें किर्लालें तरी बेगीनच तें करपोन ड्राय जावन गेलें. हें शिकयता की वाडावळ जाताना अडखळी मस्त येतात. आत्मीकपणी वाडावळ जाताना देवाचे उतार आमचे थंय पाळांक येताना आमची जिणी परिवर्तन करताना अडखळी 101 सैतान घालता, मेटांनी अडखळ घालता. देखून कश्ट मेळ्ळ्यार आमी फुडें वचा जाय. तेन्ना देवाचे उतार गूंड अर्थ आमकां जाता. देवाचे उतार अर्थ जाता. देवाचे उतार आमचे थंय फळ दिता. तिसरें लिसांव आमकां ह्या आयच्या वांजेलांत हांव बीं कांट्या खुंट्या मदें पडलें
दाखयता आमचे वारीस, आमची जिणेची चिंता, आमच्या जिणेची कदाळ चिंता ती आत्मीक वाडावळ लगाड काडटा. आमच्या ती येदोळ आसली आत्मीक वाडावळ ती लगाड काडूंक सोदता. त्या देखून आमचे वॅल्यूज, आमची मौल्यां ताचेर आमी गामाण दवरिचें, ताचेर आमी फोकस दवरिचें. तेन्ना बरो फळ त्या सुगुणांत हांव त्या गॉस्पल वॅल्यू, त्या बायबलाच्या देवाच्या उतराच्या मौल्यांनी आमी आमच्या जिणेंत बरो फळ दिता. मागीर सोतेली सावन आमकां ह्या वांजेलांत हांव बऱ्या मातयेन बरो फळ दिलो तें आमकां लिसांव देखून आमी वाडावळचें म्हणजे आमचें तें देवाचें उतार वाडचें तसलें पोशण आमी करिचें. देवाचें उतार आमचें वाडचें बरें आमी तें पोशण करिचें. मागणें तें पोशण करता. देवाचें उतार वाचून ध्यान करतना तें पोशण जाता. देवाचें उतार अंडरस्टँड करतना तें आमकां आत्मीकपणी पोशण जाता. तेन्ना आत्मीक वाडावळ जाता. तुका अर्थ जाल्लें हेरा लागीं तुवें शेअर करिचें. तुका देवाचें उतार कितें अर्थ जालें, तुका देवाचें उतार कशें लागलें तें तुवें शेअर करिचें. बेंगलोरसान म्हजो एकलो इश्ट आसा आदिमागांत डॉल्फी मॅनेजर्स म्हूण ताचें नांव. तो आयतारा गेलो जाल्यार देवाचें उतार बऱ्यांकन आयकता. ताका अर्थ जावना जाल्यार म्हाका फोन करता तो घरा येयल्या उपरांत, फादर म्हाका ह्या उतरांचो अर्थ सांगा म्हणून. मागीर हांव ताका देवाचें उतार वाचून ताचो अर्थ सांगता, विवार दिता. सगळें लिसांव कालेंगे म्हळ्यार आत्मीक जिणेची वाडावळ टायम घेता. एकच दिसा म्हाका आत्मीक वाडावळ जावंक जायना. थोडीं शिश्टां पाद्रा भावें पळयल्यात कितल्या वर्सांच्या तांच्या रिलीजियस जिणेंत आतां म्हणालीं ती आत्मीक जिणी वाडल्या म्हणून. तितलें मागणें, तितलें ध्यान, तितलें मौनव्रता केल्ल्या वरवीं तें जल्दी आज फाल्यां तुडतान तें जावचें न्ही. ताका टायम काणयता. देखून बावट्टी जिणेक बद्द जायचें, कमिटेड आसाचें, एंड्योरन्स सोंसची करशेताना सोंसून बावट्ट संडिनासतना वाडाचें. म्हज्या जिणेक देवाचें उतार कसडी आडकळ घालता. म्हज्या जिणेक देवाच्या उतराक कलंपर आडकळ आसा. एक म्हजी चिंता, एक म्हज्यो संवसारी वस्तू थंय लब्धोनी, आनी एक डिस्ट्रॅक्शन गामान दवरूं म्हणलें जायना मौत खंय मागणें करतना. ही वंफीची वपारीक वाटेर पडलें, पत्रास वाटेर पडलें, काट्या गुट्यान पडलें. तेन्ना वाड्यान बी वाडनाशें, फळां दिनाशें तांणी केलें. आयकल्यार कितें जाता. मागीर निमाणें बऱ्या मातयेर पडलें, 100 फळ दिता. बरी माती फळ दिता. मुखेच्या बाबयनीनो, सर्गीच्या राजाचे मिस्तेर जाणा जावची आशा आमचे थंय आसा जे, तुजे थंय ती आसा गी. तुज्या जिणयेक ताची खुशी कितें म्हणून जाणा जावची आशा आसा जे गे. भुरग्यां थंय घालचे देवाची खुशी कितें म्हण जाणा जावची आशा आसा भुरग्यां थंय घालीचे. आमच्या काळजांत आमी आशा घालीचे, देवा म्हज्या जिणयेक तुजी कितें कसलें प्लॅन तुजी खुशी कसली गी म्हण जाणा जावची आशा आसा जे. मागीर हें जाणा जावचें अती मुख्य. आमच्या बरेपणाक, आमच्या वाडावळेक, आमच्या कुटुंबाच्या समाधानाक हें अती मुख्य. म्हजें काळीज फळादीक मातये स्वात करिचें आमी. फळादीक फळ दिवचें मातयेची स्वात आपलें तशें म्हजें काळीजाचें. दराळ बरो फळ दिशें कर देवा म्हण आमी मागाचें. बरो फळ दिवंक नेर नालयो काडूंक देवाची कृपा मागाचें. नेर म्हळ्यार राग, नेर म्हळ्यार बेंबिरांत, नेर म्हळ्यार मोसोर, नेर म्हळ्यार चिंता वारी, नेर म्हळ्यार पत्क्याच्यो समायो, नेर म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन चंचला. हें पुरा काड देवा आनी म्हजें काळीज बरो फळ दिवचें मातये बरी म्हजें काळीज जावं दी. बरो फळ म्हज्या काळजा म्हणून हांव म्हज्या जिणेंत हांव दी देवा म्हण मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमचें घर, आमचें कुटाम तुज्या पुताच्या, आमच्या सोडोदरा जेजूच्या पवित्र अती मोलादीक भोव पवित्र त्या रक्तान आमचें घर, आमचें कुटाम, आमच्या मोगाच्या मनशांक तूं कावार कर. हर एक आमच्या घरचें दार, आमच्या घरचें हर एक जणेल ताच्या पवित्र रक्तान तें पवित्र कर. आनी हर एक दार, हर एक जणेलाच्या तुज्या बळादीक आंजांक आमच्या दारा कडेन, आमच्या जणेलां कडेन तुज्या बळादीक आंजांक दवर. आनी वायटांत हांव
आमकां वायट शक्ती आमच्या घरा भितर येनाशें आमकां राख आनी सांबाळ. हर एक आमचें कूड, हर एक रुमांत तुज्या उजवाडान तें रूम, हर एक रूम तुज्या उजवाडान भर. तुज्या शांतीच्या, तुज्या संतोशान भर. तुज्या शांतीन हर एक रूम तुज्या शांतीन, संतोशान, उल्हासान भर. हें घर तुज्या आजारपणाच्या संतोशान भर. हें आमचें घर तुज्या आजारपणाच्या उजवाडान भर. आमचे तावन कुटुंबांतावन, आमच्या घरांतावन पिडा शिडा, कश्ट नश्ट, अणवारां आनी राग झगडें हगेपण हेरांतावन आमचे तावन पूर आमच्या घरांतावन पयस दवर. आमचो जागो, आमचें इताल, आमचें घर तुज्या पवित्र आजारपणाच्या उजवाडान भर आनी आमचें घर आमच्या जिवान नंदान कर. आमेन. दिव्यवाणी